रुद्रेश्वर पणजीन 5वो फोमेंतो अखिल भारतीय ओपन फेड रेटिंग बुद्धिबळ टुर्नामेंट आयोजित केला। या टुर्नामेंटाची थीम आसा बुद्धिबळ मानसिक कौशल्य। हो टुर्नामेंट 6 ते 10 सप्टेंबर मजगती जावपाचो आसा। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। गेली 5 वर्सां रुद्रेश्वर पणजी 2012 पासून सुरू केली। गेली 5 वर्सां सक्सेसफुली आयोजनानंतर ह्या वर्सा 6व्या वर्सान आमी ह्या टुर्नामेंटाच्या 6व्या वर्सान पदार्पण करता। आणि ह्या वर्साचो टुर्नामेंट जो आसा तो 6 सप्टेंबर ते 10 सप्टेंबर असो जावपाचो आसा। हो टुर्नामेंट जो आसा तो recognized by चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि गोवा चेस असोसिएशन हांच्या संयुक्त विद्यमानान रुद्रेश्वर पणजी हो आयोजित करतात। त्याचबरोबर TTCA म्हणजे तिसवाडी तालुका चेस असोसिएशनूय हेतून आमकां सहभाग दिता। जशें हांवें सांगलें की 6 सप्टेंबर बुधवारा हाजें इनॉग्रेशन जातलें आणि 10 तारखेक तेजें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जातलें। एकूण टुर्नामेंट जो आसा तो ऑल इंडिया फेडरेशन जे आसा चेस फेडरेशन त्यांच्या नॉर्म्सा प्रमाणे म्हणजे स्विस लीग ताका म्हणटा, जितून एकूण राउंड 9 राउंड खेळिल्ले वयतले, जो एक राउंड सादारण 3 वरां आणि एक्सेस टायम म्हणजे 1 वर असो तेजो राउंड्स आसता। ते 9 राउंड्स सगळे प्लेयर जे आसा ते 9 राउंड खेळले। त्या फेडरेशनाच्या नॉर्म्सा प्रमाणे तेजे रेटिंग्स आसतली। तेजे ओपनिंग सेरेमनी जो आसा त्या ओपनिंग सेरेमनी जो आसा तो 6 तारखेक सकाळी 10:30 वरांचेर ओपनिंग सेरेमनी जातलो। ह्या ओपनिंग सेरेमनी आमचे वायस डेप्युटी मेयर लता पारेख ही आसतली आणि रोहनबाब खंवटे यांचे कडेन उलोवणें चल्लां, अजून त्यांचे कन्फर्मेशन मेळूंक ना। यांच्या दोगांचे हस्ते ते उद्घाटन जातलें। एकूण प्रायज मनी जो आसा तो 2 लाख असो आसा आणि सगळ्या प्रायज विनर्सांक ट्रॉफीज आणि सर्टिफिकेट असे ह्या स्पर्धेंत दिले वयतले। त्या बरोबरच सगळे जे पार्टिसिपंट आसा तांकां पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जी आसा ती मेळटली विथ देट पॉयंट्स, जे कितले पॉयंट्स स्कोर करता ते पॉयंट्स घालून ती सर्टिफिकेट जी आसा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ही सगळ्या प्लेयर्सांक मेळटली।